आता आमी सगळ्यांनी एकूच हे करपाचें सावता आनी तशेंच काणकोणा जे आमकां लोकसभेचो कॅन्डिडेट आमच्या माननीय नरेंद्र मोदी दिलो आसा तो आमी निवडून दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी हो निवडून येतलो 100%. पूण नरेंद्र मोदीचे जर हात बळकट करपाचे जर आसा तर हो कॅन्डिडेट आमी सावथाची आनी नॉर्थाच्या दोनूय सिटां वयर सेंटराक पावपाक जाय आनी आमच्या नरेंद्र मोदीचे हात बळकट करपाक जाय. काणकोण म्हणल्यार एक बीजेपीचे सारके जसो माहोल जाता तसो काणकोणाक बीजेपीचो कॅन्डिडेट खंयचो उरलो की माहोल जाता आनी तशेंच काणकोण नगरपालिकेक आज पसून दिसता म्हाका केन्नाच बीजेपी लीड ना अशें ना, प्रत्येक फावटी 100% लीड येताच. आज आम्ही पळयलां माननीय मोदीजी खूब परिश्रम करून तांणी तन मन धन घालून तांणी गरीब लोकांक इतले पावला तो इतली तांणी मदत केल्या. सगळ्यो तांच्यो योजना सगळ्यो तांच्यो प्रभावी रितीन तांणी सुरू केल्या आनी आमी तेंय पळयलां की सगळ्यो तांच्यो योजना रायट फ्रॉम तांचे गरीब कल्याण योजना टू तांचे आयुष्यमान भारत योजना सगळ्यो तांणी योजना बरे तरेन तांणी तुमकां सगळ्यांक मदत करपा खातीर तांणी सुरू केल्या ह्यो. हाजे बायलांचें सशक्तीकरण ताजेरय तांणी खूब भार घेतला आनी तुमी पळयलां आसलें विधानसभेन लोकसभेन तांणी 33% तांणी आरक्षण तांणी जाहीर केल्लें आसा. ती खरीच बरी गजाल. बायलां भितर सदांच तांक आसता, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ती खंयचीं कामां सगळीं सांबाळटात आनी खंयच्या पळय क्षेत्रांत ती काम करपाक सोदता तेय ती बरे तरेन सांबाळटात आनी वेवस्थीत बरे तरेन आनी पूर्ण तरेन जबाबदारीन ती सांबाळटात. हें खरेंच बरी गजाल. म्हणजे लागीं आज आमी पूर्ण दिसभर म्हणजे 900 ते 1000 कार्यकर्त्यांशी आमी संपर्क करतो. म्हणजे आमचो ह्या मतदारसंघाची जी कार्यकर्त्यांची जी आशिल्ली पकड जी आसा आणि त्या आधाराचेर आमी जे इलेक्शन लडोवपाक सोदता एक स्पश्ट आमचे मेसेज आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक दिली आसा. म्हणजे आमचे नगराध्यक्ष पासून ताची संबंध टीम सगळ्या पंचायतीचे पंच आणि सरपंच आसा तांणी आपल्या आपल्या भागांकणे पूर्णपणे की भारतीय जनता पक्षाक लीड दिवपा संदर्भात एक मेसेज आमच्या सगळ्यांनी फॉरवर्ड दिल्लो आसा. प्रत्यक्षात त्या दृष्टीन ज्याने जर एखाद्या लिडरशिपीन जर कोणें काम केलें आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजी. ज्यांच्यानी पळयलें की ह्या देशा भितर शेवटचो मनीस जाका आमी अंत्योदय म्हणटात ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती त्या व्यक्तीक वयर काडपाचें काम जर कोणें केलें आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजी. आनी हें सगळें कृतीन करून दाखयल्लें आसा. म्हणजे 2014 ते 2024 ह्या 10 वर्षाच्या कालावधी भितर ह्या देशातलो शेवटचो व्यक्ती जो आसा गरीब मनीस जो आसा हे 25 कोटी गरीब मनशांक वयर काडपाचें काम जर कोणें केलें आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात एखादें विकसीत काम करता आसतना बऱ्याचदा आमी पळयतात की सरकार चल्लें आनी तें जर काम करना आसत जाल्यार कोण आरोप करना. पूण एखाद्यान बरें जर काम केलें आसत आनी तेचेर आरोप करप हें कमी आसता हें केन्ना जावपाक शकता. एखादो मनीस ज्या वेळाचेर निस्वार्थी भावनेन ह्या देशाची सेवा करता ज्याच्या तकलेन सदुरीत आसता की हो देश व्हड जावचो ह्या देशातले मनीस व्हडले जावचे ह्या देशा भितरली महिला ही सशक्त जावची ह्या देशातलो किसान हो सशक्त जावचो ह्या देशातलो युवा हो सशक्त जावचो आनी ह्या देशातलो गरीब मनीस तोय सुद्धा एक आरामान आनी बऱ्या तरेन जगचो ही संभावना ज्या मनशाच्या तकलेन आसा ते नरेंद्र मोदीजी.